काँग्रेसीन जर अविश्वास थाराव हाडलो जाल्यार भाजपाकच जैत मेळटले। आमकां कोणाचो पक्ष फोडपाचो ना। मात काँग्रेसीन अविश्वास थाराव हाडल्यार काँग्रेस फुट्टली म्हूण भाजपाचे अध्यक्ष विनय तेंडुलकार उलयला। तेन्ना अविश्वास थाराव हाडचे पयलीं काँग्रेसीन आपले 16 आमदार सांबाळचे अशी शिटकावणी अध्यक्ष विनय तेंडुलकारान दिल्या। पणजेच्या नाडेक्स गोवा खातीर गौतम शिरोडकार। अविश्वास ठराव काँग्रेसीन त्यांचे बाजून कितली मतं पडटली ती म्हाका खबर ना। 10 काय 11 जातली ती म्हाका खबर ना, पूण काँग्रेसीन उगीच 16 आमदार ते आपल्या पक्षा भितर दवरपाचो प्रयत्न करचो। हांव चॅलेंज करता, काँग्रेसीन अविश्वास ठराव हाडून दाखोवचो। आमी तो किमान 23 वर्सीस 7 मतांचेर जिखतले। म्हणजे तुमच्याकडे काँग्रेसीचे आमदार परत येतले? निश्चितपणे आसा, पूण आमी केन्नाच कोणचो पक्ष फोडपाची हे घेयना आनी कोणचो पक्ष फोडपाचो आमचो हे प्रयत्न ना। पण ठराव हाडलो जाल्यार हांव सांगता निश्चितपणे 23 विरुद्ध 6 हो आमचो ठराव पास जाता।